द फ्री स्पेक्टेकल्स आम्ही स्वयंपूर्ण गोवा विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम जवळपास गोंयांतल्या सगळ्या स्कुलांनी फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड पर्यंत सगळे केल्या उपरांत 2 लाख भुरग्यांची ऑप्थॅल्मिक तपासणी केली. तातूंतल्या 33,000 भुरगे स्क्रुटनायज जाले. जवळपास 12,000 भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेक्टेकल्स दिले आणि 8 ते 9 जाणांक मायनर सर्जरीज ज्यो आहा पळय त्यो करच्यो पडल्यो. स्वयंपूर्ण गोंय कार्यक्रमाच्या अंतर्गत विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम आम्ही पुराय सगळ्या हायस्कुलांनी घेतले आणि हायस्कुलांनी घेतल्या उपरांत जवळपास 10 ते 12,000 भुरगीं जी अदरवायज चॅक करपाक आपले दोळे बेगीन वयची नासली, कदाचित तांचो नंबर इन फ्युचर वाडोय शकतालो. हे कन्सेप्ट घेवन आम्ही जो कार्यक्रम केलो म्हणजे त्या कार्यक्रमाच्या हेका आमकां डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस ऑप्थॅल्मिक डिपार्टमेंट आमचे डॉक्टर कृष्ण प्रसाद फ्रॉम उडुपी, कलरकॉन आणि आमचे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स CSR ऑथॉरिटी या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो कार्यक्रम पुढे जाल्लो आणि विजन फॉर ऑल अंतर्गतच्या जवळपास अप्रॉक्सिमेटली 33,000 ते 12,000 भुरग्यांक स्पेक्टेकल्स लागले आणि 12,000 भुरग्यांक जे आसा पळय चश्मा फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे 8 ते 10 भुरग्यांच्यो सर्जरीज मायनर सर्जरीज ह्योय बी आमी फ्री ऑफ कॉस्ट विथ देअर कन्सेंट कंप्लीट केल्यो. यावेळी तेजे फक्त CSRचे थोडेशे बजेट असेल ते फ्री ऑफ एक्स पोस्ट फॅक्टर एक्सपेंडिचर आयच्या हातूंतल्यान घेतले. सर 12,000 भुरग्यांक जे चष्मा येतले सर ते अलार्मिंग सिच्युएशन आसा कारण वाडल्या म्हणून ही संख्या कशें आसा जाणा म्हणजे एक तर भुरगे कंटिन्युअसली मोबायलाचेर TV ह्या हातूंतल्यान उरता आणि जे विजन एक्चुअली कशें जाता रुटीनली कोण जो पर्यंत आपल्या बोर्डावेले दिसताना किंवा मेजर दिसताना तो पर्यंत पेरेंट्सूय चॅक करपाक वताले किंवा तेंच्या लक्षान येना. म्हणून आमी टिचरांक ट्रेनिंग दिली. टिचरांक तेचे स्क्रिनींग करूंक लायलें. टिचरांनी स्क्रिनींग केल्या उपरांत हे भुरगे स्क्रिनींग करून सायडीक काडले. 33,000 जशे भुरगे आशिल्ले तांकां तालुका लेवलाचेर हाडून एक्चुअली मागीर ऑप्थॅल्मिकान चॅक केलें. ऑप्थॅल्मिकान चॅक केल्या उपरांत कळ्ळें की जवळपास एक 8 ते 9,000 म्हणजे 8 ते 12,000 हेच्या मदीं आंकडो आसा खंय तरी. सारको म्हाका फिगर आतां याद ना, पण ह्या भुरग्यांक मागीर स्पेक्टेकल्स लागले तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट दिली. त्या खातीर सगळ्या पॅरंट्सांनी तेजेर लक्ष दिवन आपल्या भुरग्यांचे टायम टू टायम ऑप्थॅल्मिक दोळे चेक करप. कारण एट दीस अर्ली एज म्हणजे सगळे भुरगे हे 18 वर्सांच्या सकयले भुरगे आशिल्ले ह्या एजीचेर. ओके आमकां लागले 50 वर्सांचे तांकां इतक्या वर्सांचे कमी लागप ही धोक्याची घटना तशी पळोवंक